भोमा राष्ट्रीय महामार्गाक लागून कांय थळाव्यांचो विरोध आसा। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण लोकांच्या हिता आड वचून काम करचें ना। आमदार आनी लोकांचो एकवट आसा तर योग्य उपाय काडूं येता। मात कोण तरी 5-6 जण येता आनी बोवाळ करता। आमकां ह्या विशयाचेर राजकारण करपाचें ना अशें मंत्री गोविंद गावडे उलयला। RDX गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। लोकांचो सगळ्यात साधो प्रॉब्लेम होता ते म्हणजे जो रस्तो तुम्ही रुंदीकरण सरकार करता तो आमकां नाका। वेरे पर्टिक्युलर सरकारान जो रस्तो मार्क केलो तो रस्तो जाय म्हणटा। खंय मार्क केल्लो आसा? शेतांतल्यान खंयच्यान डायव्हर्जन केल्लो म्हणटा। पण आता एक सादो प्रश्न आसा, ह्या लोकल्सांक तुवें एक प्रश्न केलो की आमदाराचो सहकार्य मेळना। हांवें तांकां सगळ्यांक एक कडेन आपयलेलें आशिल्लें। इनफॅक्ट दे हॅव कम टू मीट मी। हांवें तांकां सांगिल्लें तुमी सगळीं एकठांय जावा, तुमकां कितें रस्तो जाय, खंयच्यान जाय तो तुमी पयलो सांगात। पूण कितें जालां, हांगा 5-6 जाण कोण तरी येतात, शेतकऱ्यांचो विशय आसा, शेताची जमीन वता, तोय म्हणटा आमकां ते सायडीच्यान रस्ते नाका। बाकीच्यान वयल्यान सायडीच्यान तिसरो तो राउंड तो तूं जें कितें म्हणटा पळय न्ही, थंय बाकीच्या लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा। आतां हेतून आमदार आणि लोकांची जर कंप्लीट जर युनिटी जर आसत जाल्यार योग्य तरेचो आमी मार्ग काडपाक शकता अशें म्हाका तरी दिसता। फाल्यां सकाळी तिसरो तुवें प्रपोज तेंच्यांनी दिल्लो आसा, थंयच्यान 10 जाण येयले आमकां नाका म्हणून, मागीर कितें करपाचें? हो प्रश्न ताचें उत्तर सुटावो करपाक जाय। म्हणजे म्हाका दिसता जो पर्यंत हे सगळेच एकठांय, आनी हांवें तांकां क्लियरली सांगिल्लें आशिल्लें तुमी सगळे एकठांय जावा, तुमचें कितें मत आसा तें तुमी सांगा। कोण तर 5-6 जण येता, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता, पण सपोर्ट जाय न्ही बाकीच्यांचो सगळ्यांचो। पंचायत कितें म्हणटा, हें कितें म्हणटा, अजून पर्यंत तशें कांय हें ना। आतां गांवची लोकल पंचायत ही पयलू बॉडी आसपाक जाय, तांकां खबर आसा कितें नुकसाण जावपाक शकता, कितें जावपाक शकता। बाकीचे हे जे कोण जे वता पळय न्ही ते राजकारण करपाक वता, आमकां तातूंत राजकारण करपाचें ना। पण हांव एकूच गोश्ट सांगता, जितले कमी नुकसाण जातलें त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकार प्रयत्न करतलो। आणि डेफिनेटली हांवेनूच तांकां आपल्या PWD मिनिस्टराकूय मेळिल्ले आसात। आणि हो नॅशनल हायवे आसा, नॅशनल हायवेचो क्रायटेरिया ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी वेगळ्यो असतात, हे आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा। फाल्यां सकाळी हे 10 जाण आमी जर शिफ्ट जर केलो आणि 10 जाण उरतले, मागीर आमी उत्तर कशें दिवपाचें हें तुमीच सांगपाचें। No, I don't say that it is not a political motivated. How I can say it is political motivated? But ह्या गोष्टीचो ह्याच लोकांनी राजकीय फायदो घेतलो फाटले 2 वर्सां पयलीं, हे म्हाका म्हणपाचें आसा। कारण कित्याक सांग, आय एम द ओनली पर्सन हू हॅज गिवन ओपन स्टेटमेंट दॅट चल आमी शेतांच्यान मोरया, मागीर शेतांच्यान मोरया। बट तेच शेतांचे जे कोण इफेक्ट जाता तेंच्यान म्हणलें आमदार शेतांच्यान रस्तो व्हरपाक तयार जाला शेतां पाडे घालपा खातीर, हे तेच लोक उलयणारे। एक 5-6 घरां वता हे म्हाकाय मान्य आसा। अशी घरां संबंद नॅशनल हायवेचेर बरेचशे स्ट्रक्चर गेल्ली आहा। आतां फाल्यां सकाळी गोंय राज्या खातीर वेगळो कायदो, बाकीच्या राज्या खातीर वेगळो कायदो, फाल्यां सकाळी शेतांचेर वचत जाल्यार घरां वचना, पण डेफिनेटली वयल्यान जर वता जाल्यार एखादें घर वचपाक शकता। मग त्या घरांत ते घर वतले पळय ते परत येतले आमचे कडेन, त्यांच्या खातीर कितें करपाचें? ओनली 4 to 5 हावज ओनली। म्हाज्या हिशोबान ओनली 5 घरां वतले। पण आता गांवांतल्यानूच वयतलो न्हू तो रोड, आता गांवांतल्यानूच वयतलो जो आसा थंयच्यानूच न्ही रे, थंयसूनच वयतलो। हय, पण तुजो देवूळ बिवूळ जें कितें तेंचे तें मायंडान भितर जो विशय आहा पळय न्ही, ते काय देवूळ बिवूळ कांय वचना। पण ते लोक म्हणटात की आमकां कांयच एक्झॅक्ट कितें फ्लायओव्हर जातलो, रस्तो जातलो, कितलो रुंद जातलो कांय खबरच ना म्हणटा। म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे फ्लायओव्हर जातलो। हय, एक्सेसिबिलिटी आसत। पण तुम्ही त्यांचे आमदार म्हणून तुम्ही लोकांबरोबर बसून हांव लोकां बरोबर असं म्हणून हांवें कितले फावटी सांगलां ना फ्लायओव्हर जातलो जाल्यार लोकांक सांगा न्ही तुमी क्लियर थंय वचून। ना इट इज अजून पळय अलायनमेंट सुरू आसा। आता ते खंयच्या आदाराचेर उलयता कितें उलयता, अलायनमेंट सुरू आसा। जो पर्यंत फायनल जेन्ना कॉन्क्रीट प्लॅन, तेन्ना आमकांय काही गोष्टी कळटल्यो, त्या वेळाचेर ते कळटले न्ही।